आमगेले टेरेसारी बरी बँड जाला गांवची बँड लायक तरणे धवे धवे बँड ಅಜ್ಜಿ ಕೊಳಂಬು ಕೋರಿ ಆಜಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಜತ್ತ ಗೌಂಚಿ ಬಂಡಾಚಿ ಕೊಳಂಬು ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತು ಗಾಲ್ನು ಕೊಳಂಬು ಕೆಲಾರಿ ತಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ವಿಂಗಡ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳವ್ರ ಕೊಳಂಬು ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗಾಲ್ನು ಕೊಳಂಬು ಗುಳ್ಳ ಕೊಳಂಬು ಪೂರ करताची तितलेची भारी रुचीकर हें गांवची बँडाचें कोळंबो हें कशें करचें म्हूण पळया. आतां भरपूर बँड घेवन लायक करून धुवन पुसून घेतले हे बँड आनी आतां पुरो कट्ट करून दवरला. आनी आतां कोळंब्या भाजूया. सुरवेक व्हड एक हिंगा काडच्यो आनी एक चमचे 1.5 चमचे नारळेल तेल हून करचें. तो सगळो व्हड हिंगा कुडको सगळो घालूनच इता म्हळ्यार हो मुद्दो गम्मशी टायप हिंगू तो सगळो ताका वचून अंटून बसता आमी चाळतना चमच्याक ते देखून सन्न सन्न पीस करून घालता तो तेन्ना ते लायक भितर थंय भाजून येता नाजाल्यार भायर मात बत्ता आनी गूळ तशी आसता तशें ते चिकेची भाजून येवो लायक फुल्लो घम पोरंबोळ येता. आतां हांव हांगा एक 3/4 चमचे चणा दाळ घालता मस्त घालून हाजी चण्या दाळी आनी आख्खे एक भर 1 चमचे उडदा दाळ घालता. हे मिगेल मायन करचे आशिल्ले टायप कोळंबो प्रत्येकले कोळंबो करताची विंगड टेस्ट आसता ताका विंगड पोरंबोळ आसता पुराय लायकच जाता. ताणी केलें लायक हांणी केलें लायक म्हूण एक टायप करचें पुरा लायकच जाता. अशी हो मिगेल मायंगेल स्टायल कोळंबो. आतां एक 3/4 चमचो चण्या दाळ घाली आनी ताका एक भर 1 चमचे व्हड चमच्यान 1 चमचे उडदा दाळ घाली. हे परची सान उज्जार कोरका व्हड उज्जार कोरनाचे. आतां मागीर एक 1/4 चमचे मेथी घाली आनी एक अर्ध चमच्या पशी उणें जीर घालचें नाजाल्यार जिऱ्या हरवटाण येता ताका आनी एक 3 चमचे कोथंबीर घालची. तान्नी केन्नाय कोळंब्याक कोथंबीर चड घालची जिरे चिके उणी घालचे नाजाल्यार जिऱ्याचे स्मेल चड येता म्हणचे तांणी घ्यात हे पुरं घालचें न्ही एक 2 निमिश जस्ट उन्नारचे. भाजील मिरसांग आसवय म्हणजे जाल्यार तीज घालयता नाजाल्यार आजवट पळय. आतां म्हाका जावका जाल्यार तितले मिरसांग घालता तिखसाणीक कलराक एक 4 बेडगी तिखसाणीक एक 4 गांवची मिरसांग अशें करून घालता. आमगेल्या भाजील मिरसांग स्टॉक आसवय म्हणजे जाल्यार ते भाजून काडचे तरी ताजेवट भाजील मिरसांग घालून वाटल्यार जाता. मागीर सरल्या ते देखून हांव हाजवटू घालून मिरसांगय घालून भाजीता चिकूज समज सान कोरका याद पळय पुरो 1 लाख गोल्डन कलर येता ना समज व्हड 2 चमचे सोय आमकां कितले कोळंबो जावका पळय ताजी क्वॉन्टिटी वयरी सोय आसा. चिकी चड कोळंबो जावका जाल्यार सोय चिकी चड केल्या जाल्यार तशी मस्त जाणा जावका जाल्यार हो मसालाच मेजरमेंट चिकी चड करतर गेल्या जाल्यार हे एक सादारण एक 6-7 जाणां खावचे तितले कोळंबो केला हांव हांगा. त्यो सोय घालचे आनी सान उज्जारी हुन्नारून घेवचे चिक्की कलर चेंज जाता ऑफ करचे आनी हांव आतां 1 चमचे हळदी पिठी घालता. हळदी पिठी घालतरी गॅसा उज्ज जावका म्हणना ते हुनसाणेक तांतू भितर भाजून येता ते गॅस ऑफ करून तरी हळदी पिठी घालचे. आतां सगळे वासरेंत घरांत म्हूण येता घमची कोळंब्या भाजील पोरंबोळ येता. आमी जेव तितले बँडा कोळंब्याक आनी पुरो आमी पियाव घालचे म्हणना ते बँडाचे फ्लेवर वता म्हणचे मायन. आतां पण हाका जावका जाल्यार तितले चिंचांब व्हड एक चिंचांब आमसाणे कितले जावका तितले. हांव हांगा सुमार एक अर्द कप तोरी दाळी 1 गंटभर तिंबून शिजोवन रेडी करून दवरला. आतां ते हांव कोळंबो करच्या आयदनांत ती शिजयलेली तोरी दाळी उदक समेत घालता आनी ताका खतखत येतना आमी शिंदून दवरलेले बँड आसा आमगेले ते बँड घालता आनी ताका 1-2 टोमॅटो ऑप्शनल बट टोमॅटो घाल्यार लायक जाता बँडा कोळंब्याक 2 टोमॅटोय घालता. तेवे आमगेले टेरेसारी जाल्लेले. आतां हे बँड आनी तो टोमॅटो घाले कुडले ताका मीठ घालका खाली बँड उदकांत घालून शिजयल्यार ताका लोळ येता. हे टोमॅटो न्ही ते मीठ उट्ट घालून शिजयतना तो लोळ येना ताका. घेत हांव जावका जाल्यार तितले मीठ घालता. आतां न्ही हें फस्ट उज्ज करता आनी एक सान करून दवरता तितले म्हणटना कोळंब्या वाट्टून रेडी करता. मस्त वेळ शिजोवचा ना हे बँड ओट्टू 5-6 निमिश भितर शिजता. ते देखून आमी लायक एक खतखत येयले कुडले आमगेले मासोल घालका. हाका समज 2 खतखत येवन चिक्की कलर चेंज जावं भितर हांव मासोल वाट्टून घेवन येता भाजील निवला ते कोळंब्याचे. आतां हाका समज 2 खतखत येवो आतां कोळंब्या मसालो वाट्टून रेडी जालो घालता हांगा लायक नय कोण वाट्टू का मसालो आमी बॅडगी मिरसांग घालेले निमित्त पळयाची लायक कलर येयला कोळंब्याच्या मसलाक. आतां
लायक करून धुवन मिक्सर आयदन न्ही तशीची वाटिलेले लायक करून धुवन घालता. बेंडा कोळंबो केन्नाय चिके दाटू जावका तेन्ना बारी लायक जाता तो घेता मिक्सर आयदन धुवन घालता. वाट्टेल कोळंबो सादारण भाजून वाट्टेल कोळंबो केन्नाय दाटू जावन लायक जाता. घेता सम पुरो करून मिक्स करूया अशें करून लायक करून आतां पळय बँड हद शिजला हे आतां पयस चड शिजल्यार बँड पुरो चार कुडकी जावन तांचो पुरो विर्न वता. बँड ओग्गी विरची केन्नाय आतां आनी येता म्हाका म्हळ्यार मीठ आनी पुरो पळोवंक म्हाका चिक्की दाटशी दिसता. हांव थोडे वपास थोडे उदक घालता म्हळ्यार खतखतें तरी निवतरी वपास दाट जाता हें ते देखून वपास थोडे उदक घालून घेता. आतां हद जाला हो कोळंबो. आतां हाका खतखतें वो चिकसान उज्जार लायक खतखत हाडो काय ते मसाल्याचे ते आमी रॉनेस पुरो वचूका. आनी हाका एक सान गोड्डा कुडको घालका. म्हगेले मायन म्हणचे कोळंब्याक गोड्डा कुडको घालतना कोळंब्याताय कळूनच की तितलें सान घालका काय ते टेस्ट बॅलन्स करच्याक. तेन्ना आमी ते घाल्लेले चिंचांब एक चूर चड घालचे आमी केन्नाय कोळंब्याक. सो तो चिंचांब ते मसाल्याचे पुराय टेस्ट बॅलन्स जावन येता. एक सान गोड्डा कुडको घाल कुडले पण आतां हांव कोथंबरी पालोय कट करून आमचे भितर घालता. आतां ताका खतखतेच्या स्टार्ट जाले बँड हद शिजला खतखत आयलो घमघमाची बेंडा कोळंब्या पुरंबोळ आतां ते बेंडाचे पुरंबोळच पळय ते गांवचे बेंडा पुरंबोळ ताजे एक टेस्ट विंगड ते रेडी जाला कोळंबो. आनी आतां एक कोळंब्याक एक फण्ण जावका हांव एक 2 चमचे नारळेल तेल हून करता. तूपय घालत बट तेलाची रूच हाका नारळेल तेल तूपय घालतले जन आसा कांय तोंदर ना तूपय घालत. आतां हांव एक एक चमचे सासम घालता. सासम लायक कोण पटपट येता ना चिडतो करबेव लायक फ्रेश करबेव घालता आनी हें कोळंब्या वयर घालता. हें फण्ण लायक कोण हाजेर घाल्ले आनी कुडले काणू दांकून दवरले. आमगे लायक हुनूची गांवची बेंडा कोळंबो रेडी जाला हांगा. हाका जेवका सुरयशीत आनी कोळंब्याचे एक टेस्ट विंगड यात लायक पटपटी सुरयशीताक समभर 2-3 दवलो उनू बेंडा कोळंबो घेतला हांव हांगा. आहा तोंडा उद्दा येता म्हाका. रेडी जाला लायक तिकसो मिडसो बेंडा पुरंबोळ आशिल्लो कोळंबो. आनी हाका लागीं जावका पप्पोड विंगड कसली जावका म्हणना 2 तळ्ळल पप्पोड आनी ते कोळंब्याचे कॉम्बिनेशन आसा पळयाची भारी लायक जाता जेवण. तुमी पुरो जन ट्राय करून पळयाची. तुमकां पुरो जना गोत तशा पुरो बेंडा कोळंबो नाही म्हणा हांव हें आमगेल घरकड करचे नमुन्याचे असल सिंपल रेसिपीज म्हगेल्या चॅनलार घालता आसता हांव. पुरो जन लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करा. सगळ्यांक धन्यवाद.